स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजे शाराची वाट लायिल्ली आसा. सिवरेज लायन, वॉटर पायपलायनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी केबल्स लेगीत वाट लायिल्ल्यो आसा अशें म्हणीत पणजेचो नगरसेवक आनी आदलो महापौर सुरेंद्र फुर्तादोन तिडक उक्तायली. जेन्ना पावस सुरू जातलो आनी सगळ्या पणजेंत उदक भरतलें तेन्ना लोकांक कळटलें अशेंय फुर्तादोन ह्या वेळार म्हटलें. मात आतां जे पणजेकारांनी त्रास सोंसलेत ताचें फळ तांकां आयज ना जाल्यार फाल्यां तरी मेळूं अशी आस्त नगरसेवक विभव आक्षेकर हाणें उक्तायली. गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या खाशेल्या कार्यावळींत हे मानेस्त उलयताले. सगळ्यात पयलीं म्हणजे मेन विशय जो आसा इज सेवरेज. येस, सेवरेजी खातीरूच सगळे जे बाकीचे बरे प्रोजेक्ट्स म्हणजे जशें विभवान म्हणलें फुटपाथ फ्रॉम टोंका टील सांतिनेज, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, बरी आहे. बट ते सेवरेजी खातीर त्याय प्रोजेक्टाची वाट लागिल्ली आसा. सो पयलीं म्हणजे लेईंग सेपरेट सेवरेज पायपलायन्स इन पणजे वेर दर इज ऑलरेडी एन एक्झिस्टिंग लायन इज नॉट अ सोल्युशन. ती पायप बस्टिंग टेक्नॉलॉजी म्हणून एक वेगळी टेक्नॉलॉजी आसा, ती यूज करून जर हो प्रोजेक्ट फुडें व्हेल्लो जाल्यार हे बरे रितीन जावपाचें. आनी जशें कितें आसा पळय, जांकां कांयच नॉलेज ना आनी ज्या लोकांक पर्संटेज खावपाक चड इंट्रस्ट आसा ते आज दुर्दैवान हांगा इलेक्ट जावन आयिल्ले आसा. ओनली वन सेंटेंस जाय. Panjimites are sitting on a time bomb. Sewage pipeline has been damaged everywhere. Yes. Water pipelines have been damaged everywhere. Electrical cables have been damaged everywhere. These rascals of contractors will dig at night and overnight they will put the mud. Now only when the monsoon come and the water starts seeping everywhere, people of Panji will come to know that what we are saying today. म्हाका तुजें पावसान पणजे बुडटली, पणजेकार सामके भुयारान पावतले. पळय, हे पावसाक सांगपाक खूब कठीण, कित्याक जे जितले कडेन ड्रेनी भरल्या और जितल्यो ड्रेनी तोडल्या मोडल्या हे सांगपाक खूब कठीण. फक्त एकच सांगन दिसता की आतां जे आमी त्रास काडल्या ताचें फळ आमकां एका वर्सा नंतर तरी बरें मेळ्यार पुरो. आनी खऱ्या अर्थान अच्छे दिन जे आमी म्हणटा ते पणजेक एक स्मार्ट सिटीचे टॅग लायन मेळून आमकां ते अच्छे दिन मेळ्यार पुरो अशें हांव एक ऑप्टिमिस्टीक हाजेर थँक्यू.